मदल्या सुटयेच्या खाणाची तपासणी करूंक गृहविज्ञान महाविद्यालयाच्या भुरग्यांची नेमणूक करतले अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें। तात्पुरतो उपाय म्हणून 8 ते 10 दिसांनी ह्या भुरग्यांक निरीक्षक म्हणून नेमतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। इतले मजगतीं सरकारान मिड डे मील येवजण बंद करची आनी भुरग्यांक ग्लुकोज बिस्कीट दिवची अशी मागणी राष्ट्रवादीन केल्या। Mid day meal, I think we are thinking of going for, at this moment, food inspectors. The next lot which will come in, ह्या पहिल्या टर्माच्या एंडाक केन्ना तरी आमी परमनंट हे करता. We are taking schools into confidence. Those schools who want to run themselves, they will be permitted. All those aspects will be done during this term, so that दिवाळी येतकच जो टर्म सुरू जातलो पळय, it will start with a different हे. आमी काही भुरग्यांक सिलेक्ट करता ज्यांच्यांनी होम सायन्सीचे हे केल्या. On maybe tomorrow, day after tomorrow, the note will move. आणि एक 8-10 दिसा भितर होम सायन्सीन बी ग्रॅज्युएट जाल्ले काही भुरग्यांक घेवन तालुक्यांनी इन्स्पेक्टर कशे टेम्पररी टू चेकअप द हायजीन. आय वॉन्ट टू स्ट्रेंथन द पेरेंट टीचर असोसिएशन एंड द स्कूल मॅनेजमेंट. लेट देम कंट्रोल द सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड लेट देम कंट्रोल एवरीथिंग. बट ते करपाक थोडो वेळ वतलो. मदले सुटयेचे खाण खावन कितल्याशाच भुरग्यांक वीख बादास जाल्या, पण मुख्यमंत्री मिड डे मील येवजण बंद करूंक तयार ना अशी टिका राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केल्या. आमचे सांगणे आहा ताका, शाणेपण सोड, अक्कल उजार कर. तुका प्रेम ना तो ना, अक्कल तर उजार कर आणि ताबडतोब वो मिड डे मील सस्पेंड कर. आमी सजेस्ट करता वो सस्पेंड करून ताबडतोब ग्लुकोज बिस्किटां दिवंक लाय. भाजपा उत्तराखंड हुवार पिडितां खातीर निधी एकठांय करता, पण कुंकळी आयिल्ल्या हुवारान लुकसाण जाल्ल्यांक अजून मजत मेळूंक ना अशें ट्राजन डिमेलोन सांगलें. आणि आमचे कुंकळची भाव भयण्या जी सफर जाले आनी कोणा लागून सफर जाली, जी कलवट ती ओपोज करताले लोक, वो कलवट त्रासान घालतलो ते लोक अजून पासून तुम्ही फकत एस्टिमेट काडटात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मोपा विमानतळा खातीर पेडण्यातल्या कासरवाणी, वारखंड, चांदील, आंबेरे आनी मोपा गांवांतलीं कितलींशींच देवळां मोडची पडटलीं. सरकाराक ही देवळां मोडपाचो अधिकार ना अशें मोपा विमानतळ पीडित शेतकरी समितीचो सचिव संदीप कांबळी म्हणटा. पेडणेकारांनी एकठांय येवन ह्या प्रस्तावित विमानतळाक विरोध करचो अशें तो मागता. गोंयांत दुसऱ्या विमानतळाची गरज ना अशें कांबळीन सांगलें. आमच्याच पेडण्यातले थोडेशे लोक म्हणटात की आमकां एअरपोर्ट जाय आनी जो पर्यंत विमान एअरपोर्टाचेर मोपाच्या देवना तो पर्यंत आपलो लढो सोडचे ना म्हणून. जाल्यार हे कोणाच्या तरी रागान तो लढत तयार केला तेंच्यांनी आणि त्यांच्या कोणाच्या तरी रागान आमकां सगळ्या शेतकऱ्यांक ते मारतले आणि आमकां मारप म्हटल्यार आमच्या देवाक मारप. तेन्ना आता जो हात घातला तेंच्यांनी एअरपोर्ट जाय म्हणून ते आमच्या शेतांक न्हू आमच्या देवाक घातला. तेन्ना आमचो देव हा पळय ते जागृत देवस्थान आहा 12 जाण राष्ट्रोळी आनी बारीक बारीक जाय ती देवस्थान आहा आनी ती आमकां जर रिहॅबिलिटेशन केलें जाल्यार देवाक रिहॅबिलिटेशन करचेच पडलें. आनी एकूय असो कायदो ना की रिहॅबिलिटेशन देवाक खंय करूंक मेळटा आनी देवाक खंय काडून दुसरे थंय घालता. येदी व्हडली देवस्थानां बारीक ते कितें घोमटी ती रेडी केल्ली न्हू, ही पुर्वजांनी रचलेली आनी 5-5 गांव वयर सांबाळटा प्लॅटोक असली देवस्थानां आहा आनी ती जागृत देवस्थानां. दर्यादेग वाठारांनी ड्रग्स वेव्हार चलता हें सगळ्यांकूच खबर आसा आनी तातूंत सगळेच जाण घुस्पल्यात असो आरोप पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारान केला. मात ताणें कोणाचेंच नांव घेवंक ना. मायकल लोबोन प्रुडंटाच्या कावंटर पॉयंटात ड्रग्साच्या मुद्द्यावेल्यान पर्यटन मंत्र्याचेर टिका केल्ली. केंद्रीय पर्यटन मंत्र्या वांगडा जाल्ल्या बसके विशीं म्हायती दिवंक घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार परुळेकार उलयतालो. राज्याचो पर्यटन मंत्रीच जेन्ना गोंयांत ड्रग्स सर्रास विकतात हें मान्य करता आनी तातूंत सगळेच घुस्पल्यात हें सांगता तेन्ना उलोवपा सारकें कांयच उरना. प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग हे मोठ्या प्रमाणात चलता. एम आय रायट? जर हे आमी कशें हें करतले? चलता न्ही तें, सगळ्यांक खबर आसा. एवरीवन इज इनवॉल्व इन डेट. हांव कोणाची नांवां घेना. एवरीवन इज इनवॉल्व इन डेट. लायक डेट समज फाल्यां कोणी जरी 5 चॅकां घातली आनी 5 चॅकान होच धंदो केलो, ते पळोवपाक हें आसा आमचे कोण ते पुलीस डिपार्टमेंट आहा. ज्या हॉटेलां कडेन स्वताचो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प ना ती बंद करची असो आदेश राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनलान दिल्लो. गोंयांत चडशा हॉटेलां कडेन स्वताचो प्रकल्प ना. ताका लागून केंद्रीय पर्यटन मंत्र्यान मध्यस्थी करून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालया कडेन हो मुद्दो मांडचो अशी मागणी गोंय सरकारान केल्या. आमचो ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर चिरंजीवी साहेब हेजे कडेन आमी तो विशय मांडलेलो आहा काल.
आनी हो विशय रिजॉल्व करचो बेगींतल्या बेगीन. ग्रीन ट्रिब्युनला म्हऱ्यान आमच्या केंद्रीय सरकारान प्रायम मिनिस्टरान इंटरव्हीन जावन हेजेर एक बरो उपाय काडचो, तोडगो काडचो असो आमी टुरिजम मिनिस्टराची जी कॉन्फरन्स आसली ह्या कॉन्फरन्सान मांडला. ज्येष्ठ खबराकार लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गावकार प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.